च्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिमलाकारांचो विरोध कायम आसा। न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांत लेगीत युनिटी मॉल प्रकल्पाचे काम चालूच दवरलां अशें चिमलाकारांचें म्हणणें। देखून ह्या प्रकल्पा आड चिमलाकारांनी हे आतां आंदोलन पुकारिल्लें आसा। ह्या आदी लेगीत तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली की हो युनिटी मॉल आयलो जाल्यार आमच्या सैमाचेर हावळ येतली। कितलेशाच फावट तांच्यांनी प्रोटेस्ट लेगीत केले, मात्र कोणेच कानामनार घेवंक नाशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी सध्या ही आंदोलनाची भुमिका आपणायल्ली आसा। सैमाचेर हावळ येतली ताका लागून चिमलाकारांनी ह्या युनिटी मॉलाक खर विरोध दर्शायला। हे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचे अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली आसा आणि ही मागणी लावन धरीत तांच्यांनी हे उपोशणाक सुरवात केली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कारवार नौदळाच्या तळाचेर पाणबुडयेंतल्यान सफर केली। भारतीय नौदळाच्या कलवारी बनावटीच्या INS वक्षीर पाणबुडयेंतल्यान नौदळाचे मुखेली ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांचे सयत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून सफर केली। हाचे पयलीं आदले राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम हाणें नौदळ तळाचेर पाणबुडयेंतल्यान सफर केल्ली। हाका लागून नौदळाच्या जवानांसयत पाणबुडयेंतल्यान सफर करपी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्यो दुसऱ्यो राष्ट्रपती थारल्यो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू शेनवारा गोंयांत पावल्यो। आयतारा सकाळी INS हंसा वास्को तळाचेर तांणी नौदळाच्या जवानांकडल्यान मानवंदनेचो येवकार घेतलो। उपरांत कारवार नौदळ तळाक तांणी भेट दिली। ही कांय खिणचित्रां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू गोंयांत पावले उपरांतची आमी पळयतात। मांद्रे पुलिसांनी हरमल वाठारात बेकायदेशीर रितीन रावपी एका बांगलादेशी नागरिकाक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बांगलादेशी महिलेचें नाव सरमीन बीबी अशें आसा। ही महिला पासपोर्ट आनी विजा नासतना गोंयांत बेकायदेशीर रितीन कितलींशींच वर्सां राबितो करताली। देखून इमिग्रेशन आनी फॉरेनर कायदो 2025 अंतर्गत गुन्यांव तिचेर दाखल केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। मांद्रे पुलिसांनी हरमल वाठारात बेकायदेशीर रितीन रावपी एका बांगलादेशी नागरिकाक अटक केलेली आसा। ह्या बांगलादेशी महिलेचें नाव सरमीन बीबी अशें आशिल्लें। ही महिला पासपोर्ट आनी विजा नासतना गोंयांत बेकायदेशीर कितलेशेच तेंपासावन राबितो करताली। देखून इमिग्रेशन आनी फॉरेनर कायदो 2025 अंतर्गत गुन्यांव दाखल केला तिचेर आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। अठरा नोव्हेंबराक बायणां घर फोडी जाल्ली। ह्या घडणुके उपरांत त्या घराचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या मनात त्या घरच्यांचेर तशेंच गोंयकार जे आसा तांच्या मनात एक भंय निर्माण जाल्लो। त्या उपरांत वास्को पुलिसांनी फास्ट ट्रॅकान केस सोडोवपाक दीस रात एक केले आनी पुलिसांनी ह्या संदर्भात ओडिसीच्या 6 आरोप्यांक अटक केल्ली, जाल्यार 7वो आरोपी अजून फरार आसा। ह्या 6 आरोप्यांकडल्यान पुलिसांनी 5% भांगराच्यो वस्ती, चांदी आनी पयशे जप्त केला। त्या पुलिसांनी हर्षा नायक हिका दाखयले, पूण ते भांगर अर्देच आशिल्ल्याची म्हायती हर्षा नायकान दिली। अजून मेरेन नायक फामिलीचे अर्दे भांगर, चांदी आनी पयशे 7व्या आरोप्याकडल्यान पुलीस जप्त करपाच्या मागार आसा। पूण ह्या आदी त्या 7व्या आरोप्याची अटक जावप चड म्हत्वाचें आसा। वाळपय पुलिशेन गुवळी वखदा आड कारवाय करून वाळपय KTC बस स्टँड वाठारात 338 ग्राम ड्रग्स जप्त केले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन 3 जाणांक रंगे हात धरला, उपरांत तांकां अटक केल्या। जप्त केल्ले ड्रग 33,800 रुपया किमतीचे आसात। अटक केल्ले तातूंतले 2 जाण उत्तर प्रदेशांतले जाल्यार एकलो बिहारचो आशिल्ल्याचें कळटा। हे तिगूय बस स्टँडाचेर ड्रग्साची डिलिव्हरी करपाक आयिल्ले तेन्ना पुलिसांनी सांपळो वचून तांकां धरले। तिगांकूय 13 दिसाच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। वाळपय पुलिशेन गुवळा वखदा आड कारवाय करून वाळपय KTC बस स्टँडाचेर हे 338 ग्राम ड्रग्स केलेले आसा जप्त। ह्या प्रकरणात पुलिशेन 3 जाणांक रंगे हात धरिल्ले आसा, उपरांत ताका अटक केल्या। जप्त केल्ले ड्रग्स 33,800 रुपया किमतीचे आशिल्ल्याचें कळटा। शुक्रारा सकाळी दिवचले भर बाजाराच्या कुशीक एका गल्लीत
51 वर्सां पिरायेच्या लक्ष्मी शिरोडकर ह्या बायलेची कूड मेळिल्ली. हो खुनाचो प्रकार आसूं येता असो दुबाव उक्तायल्लो. त्याच दिसा तपासणे उपरांत रमेश तेली ह्या दुबाविताक दिवचल पुलिशेन अटक केली. लक्ष्मी हिका मारबडे करून नाक दामून तिचो खून केल्ल्याचें कळटा. पोस्टमॉर्टम उपरांत हो खून जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. तशेंच त्या दुबावितान खुनाची कबुली लेगीत दिला. दक्षिण गोंयांत काणकोण म्हालांतले पाळोळे, होवरे, कोळम, पाटणे तशेंच राजबाग दर्यादेग हे बरेच फामाद आसात. 2025 वर्सा सोंपपाक आयिल्ल्यान सध्या ह्या दर्यादेगांचेर देशी पर्यटकांची बरीच गर्दी उसळून आयल्या. दर्यादेगेर वचपाक पर्यटक गाडयो व्हरपाक रस्तो लेगीत तांकां कमी पडपाक लागला. इतक्या व्हड प्रमाणात पर्यटक ह्या दर्यादेगांचेर आयिल्ले सध्या पळोवपाक मेळटा. खासा करून पालवलेम हांगासर चडशे लोक जे आसा ते हाजेरी लायतात. सध्या पर्यटनाचो हंगाम चालू जालेलो आसा. ताका लागून काणकोण म्हालांतलो हो पालोलेम दर्यादेग जो आसा तो बरोच फामाद आसा. लोक हांगासर येवपाक बरेच पसंत करतात. हांगासर रावपाक मेळपी शॅक्स आनी हांगासरलो दर्या जो आसा तो लोकांक खूब भुलयता आनी हांगासर व्हडा प्रमाणात सध्या पर्यटक जे आसा ते गर्दी करतात. ऐन पर्यटन हंगामा वेळार कलांगूट वाठारात सिवरेजीच्या कामा खातीर रस्ते खणून दवरिल्ल्यान सध्या बरोच बोवाळ उप्रासला. सध्या पर्यटक गोंयांत येता, मात कामा खातीर हे रस्ते खणून दवरिल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारीची कोयंडी जाता. ताका लागून काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सध्या हुस्को उक्तायला. लोक लेगीत सध्या बेजार आसा. कलांगूट सध्या पर्यटकांचो आंकडो इयर एंडिंगा खातीर बरोच वाडिल्लो आसा. देशी पर्यटक कलांगूट, अंजुना, बागा ह्या सध्या वाठारांनी बरेच भोंवडे खातीर येतात, हांगासर रावतात. सध्या 31 खातीर बरेच पर्यटक गोंयांत आयिल्ले आसा. मात्र ऐन वेळार कलांगूट हांगासर हे रस्ते खणून दवरिल्ल्यान येरादारीची बरीच गचमुड्डी जाता. ताका लागून पर्यटकांक हांगासर यो वच करपाक किंवा येरादारी करपाक बरेच त्रास जाता. देखून थळावे लेगीत बरेच बेजार जाले. जाल्यार काँग्रेस फुडाऱ्यांनी हाचेर बरीच टिका केल्या. कार्यकर्त्यांचेर अन्याय जालो जाल्यार आमी ओग्गी रावचे नात, ताचो प्रतिकार करतले अशी शिटकावणी आदले आमदार नरेश सावळ हांणी दिल्या. सरकार भाजपाचे रथी महारथी आनी पयशांच्या बळाक लागून झेडपी वेंचणुकेंत लाटंबरचेत आमकां हार मानची पडली अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. झेडपी वेंचणूक जाले उपरांत आयतारा आदले आमदार नरेश सावळ हांचे समर्थक कार्यकर्त्यांचो स्नेह मेळावो जालो. ह्या वेळार नरेश सावळ आनी मेघश्याम राऊत हांणी झेडपी वेंचणुकेंत जाल्ल्या पराभवा विशीं मतां जाणून घेतली. ह्या मेळाव्याक 200 परस चड कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. झेडपी वेंचणुकेंत तांकां कित्याक पराभव मानचो पडलो, पराभव तांचो जालो हाच्या खातीर ह्या कार्यकर्त्यां कडल्यान ही मतां तांच्यांनी जाणून घेतली. तशेंच फुडल्या वेंचणुकेंत कितें रणनिती आखतले ताचेर विचार समती जाली. मोरजे दर्यादेग भागात व्हडा प्रमाणात देशी पर्यटकांची गर्दी दिसून येता. मात्र विदेशी पर्यटकांची सध्या दिसान दीस थंय कमतरता भासून येता. चेंजिंग रूम्स, शौचालय, पार्किंग ह्यो मुळाव्यो सुविधा जो आसा ताचो खूब उणाव सध्या मोरजे ह्या दर्यादेग भागात दिश्टी पडटा. कांय बिगर गोमंतकीय वेवसायीक लाकडी खाटी तशेंच टेबल्स दर्यादेगेक तेंकोन अतिक्रमणां करतात हेय सध्या थंय मोरजे दर्यादेगेर दिश्टी पडटा. ताका लागून कांय थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या जाल्यार कांय जाणांनी टिकाय केल्या.
फेस्टिवल रापणकारांचो उत्सव मनोवया गोंयकारांचो हैया है उत्सव फुलया रापणकारांचो हैया है. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळेकर इन देवीचो वर्सुकी जात्रोत्सव 25 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. चौथे दिसा आयतारा 28 डिसेंबराक सकाळी श्रींचो महाअभिषेक आणि रातचे श्रींची विजय रथांतल्यान मिरवणूक काडले उपरांत आरती आणि महाप्रसाद आसतलो. भाविकांनी व्हडा संख्येन जात्रेक हजेरी लावन देवीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवस्थान समितीन केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस पक्षान दिल्लीत 141वा स्थापणूक दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या वेळार काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हाणें इंदिरा भवनात राष्ट्रध्वज उभारून पक्षाच्या योगदानाची उगडास केली आणि पक्षाच्या आदर्शांचो उगडास केलो. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हांचो आस्पाव ह्या वेळार आशिल्लो. जायते वरिश्ठ फुडारी लेगीत ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. खरगे हाणें काँग्रेस पक्षाच्या संस्थापकांक आणि स्वतंत्र झुजाऱ्यांक श्रद्धांजली दिली आणि काँग्रेस सदांच भारतीयांचे कल्याण, सशक्तीकरण आणि समावेशी उदरगती खातीर वावुरतली अशेंय सांगलें. महात्मा गांधींच्या फुडारपणा खाला गरीब आणि शेतकऱ्यांनी केल्ल्या संघर्शाचो उगडास करीत ताणें संविधान आणि लोकशायेक धोको निर्माण जाल्ल्याची चिंता उक्तायली. दिल्ली हांगासर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी काँग्रेस स्थापणूक दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो मन की बात ही कार्यावळ 129वो एपिसोड दिल्लीत बसून आयकलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें खेळां, अंतरिक्ष संशोधन, ऑपरेशन सिंदूर मिशन ह्या मळार भारतान मेळयिल्लीं कामां सयत वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केली. ह्या मन की बात कार्यावळीत उलोवप केले. तशेंच भारताचे सांस्कृतीक दायज सांबाळपाचें म्हत्व सगळ्यांक पटोवन दिलें आणि नागरिकांक देशाच्या उदरगतीत योगदान दिवपाक प्रोत्साहन दिलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या मन की बात कार्यावळीचो हो 129वो भाग आशिल्लो, जातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपले विचार देशांतल्या लोकां मेरेन, नागरिकां मेरेन पावयले. तो मन की बात वरवीं देशवासियांकडे संवाद साधता आणि देशभरातले लोक तांकां आयकतात. ह्या मळार मुखेलमंत्री रेखा गुप्तान दिल्लींतल्यान ही मन की बात जी आसा ती आयकल्ली. विश्व हिंदू परिशदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल हांणी बांगलादेशांतल्या हिंदू आड जावपी हिंसाचाराची जी कितें खबर आसा ताची खर निशेध करीत संयुक्त राष्ट्रांक हस्तक्षेप करून मानवी हक्काची राखण करपाचें अशें आवाहन केलें. दीपू चंद्रदास आणि अमृत मंडल ह्या दोन हिंदूंच्या खुनाचेर ताणें हुस्को उक्तायलो आणि इस्लामीक कट्टरपंथी लोकांनी बंगाल संस्कृतायेक नाश करपाचे यत्न केल्ल्याचोय आरोप केलो. बांगलादेश परतून एक फावट हिंसाचारात बुडला अशें तांच्यांनी म्हटलें. बांगलादेशात अल्पसंख्याकांक लक्ष्य करतात. हिंसाचारात 2 हिंदू तरणाट्यांचो क्रूरपणांत खून केलेलो आसा. विश्व हिंदू परिशदेचो फुडारी विनोद बन्सल हाणें कलकाजीच्या गोविंदपुरी हांगासर आर्य समाज देवळांत यत्न करून बांगलादेशांतल्या हिंदू लोकांचेर जावपी अत्याचार आनी हत्याकांडाचेर निशेध केलो. जम्मू काश्मीरात पुलिसांनी एक आगळो वेगळोच उपक्रम राबयलो, जातूंत जम्मू काश्मीर पुलिसांनी रन फॉर युनिटी जम्मू मॅरेथॉन 2025 आयोजीत केल्ले. तातूंत सगळ्या थरांतल्या लोकांनी, सगळ्या वयोगटांतल्या लोकांनी हातूंत वांटो घेतलो उमेदीन. जम्मू पुलीस आनी सामान्य लोकां मदीं बरो समन्वय वाडोवचो ह्या हेतान मॅरेथॉन सर्तीचो
हो सुवाळो जम्मू पुलिसांनी घडोवन हाडिल्लो. तशेंच तरणाट्यांक ड्रग्स पासून पयस दवरपाचे आनी तरणाट्यांक सशक्त करपा खातीर तांकां एक उर्बा दिवची ह्या हेतांत हे मॅरेथॉन जम्मू पुलिसांनी आयोजीत केल्ले. तरणाट्यांक सशक्त आनी बरी भलायकी दवरपा खातीर तांच्यांनी योग्य तरेन व्यायाम करचो, ताका लागून प्रोत्साहीत करपा खातीर ह्या तरणाट्यांक जम्मू पुलिसांनी हे जम्मू मॅरेथॉन 2025 आयोजन केल्लें. खर थंडी आनी दाट धुके उत्तर भारतात सतत वाडत आसा. धुक्याक लागून मुखावयले दिसप सध्या अदृश्य कशें अंधूक दिसता. ताका लागून हवाई आनी रेल्वे येरादारी दोनूय वाटांनी तांचेर वायट परिणाम सध्या उत्तर भारतात दिश्टी पडटा. उत्तर प्रदेशांतल्या अलीगड शारांतूय रस्त्यांचेर हवामानाचो व प्रदुशणाचो तशेंच दाट धुके जे पसरिल्ले आसा ताचो परिणाम जाणवपाक लागला. येरादारी करप्यांक ह्या धुक्यां खातीर अडचणी येवपाक लागिल्ल्याचें अशें चित्र अलीगडांत दिश्टी पडटा. अलीगडांतल्या दाट धुक्याक लागून वाहनांची हालचाल कठीण जालेली आसा. मुखावयले दिसप अंधूक जालेले आसा. ताका लागून येरादारी करतल्यांक ह्या हायवेंचेर त्रास जावपाक लागल्या. सकाळच्या वेळार जर दाट धुके पसरता आनी व्हडलीं वाहनां आसता तांकां प्रवास करपाक आडमेळी येतात. दिल्लीत हवा प्रदुशणाचें प्रमाण दिसान दीस वाडतूच आसा. राष्ट्रीय राजधानीच्या जायत्या वाठारांनी धुक्याचो दाट थर पसरिल्ल्यान येरादारीत म्हत्वाच्यो समस्या निर्माण जावपाक लागल्या. ह्या धुक्याक लागून मुखावयले दिसप कमी जाता आनी श्वास घेवपाक लेगीत दिल्लीकारांक सध्या त्रास आनी कठिणाई जावपाक लागल्या अशें तांचें म्हणणें आसा. दिल्ली सरकारान प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यात. जातूंत बांदकाम आनी उद्देगीक कार्यावळींचेर निर्बंध घालप हाचो आस्पाव आसा. उद्देगीक मळाचेर जें कितें प्रदुशण जाता ताचेर नियंत्रण करपा खातीर सध्या सरकार वेगवेगळे मुद्दे किंवा वेगवेगळे हेचेर उपचार काडीत आसा. मात्र सध्या दिल्लीचें जें प्रदुशण आसा तें नियंत्रणांत येवपाचें कांय नांव घेना. दिल्लीत हवा प्रदुशण दिसान दीस वायट श्रेणींत पावत आसा. दिल्लीच्या जायत्या वाठारांनी दाट धुके पडला आनी ताचो परिणाम जो आसा तो रेल्वे आनी विमानांचेर खासा करून नवी दिल्ली हांगासर जाणवपाक लागला. रेल्वे स्टेशनांतल्यान येवपी रेल्वेंचेर हाचो परिणाम जाला. जायत्या गाडयांक रेल्वेंक कळाव जाल्ल्यान लोक कितल्याशींच वरां हुमकळत रेल्वे स्टेशनाचेर तांकां रावचें पडलें. देखून प्रवास करच्या पयलीं रेल्वेची स्थिती लोकांक तपासची पडटा, कारण की दाट धुके पडिल्ल्यान सध्या रेल्वेची येरादारी जी आसा तांकां कळाव जाता. रेल्वे लेट जाल्ल्या कारणान हे प्रवाशी अशेंच कितलोसोच तेंप रेल्वे स्टेशनांचेर हुमकळत तांकां रावचें पडटा. एनसीआरांतल्यान दाट धुक्याचो रेल्वे सेवा आनी दिसपट्टे जिणेचेर व्हड परिणाम जाल्लो आसा. 200च्या वयर गाडयो 1 ते 16 वरांनी लेट चलतात, जाल्यार जायतीं विमानां लेगीत रद्द केलेले ह्या हवामानाक लागून सध्या कळून येता. अशा तरेचें वातावरण सध्या दिल्ली आसा. दाट धुक्याचो मुंबयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी लेगीत परिणाम जाल्लो सध्या पळोवपाक मेळटा. दाट धुके मुंबयच्या साबार वाठारांक आच्छादीत केल्ल्यान सकाळ फुडें मुखावयले दिसप कमी, ताका लागून येरादारी करतल्यांकूय बरें वत्यय येत आसा. पूण उत्तर भारतांत धुक्याची परिस्थिती चड खर आसा, जंय दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ह्या सारक्या वाठारांनी दाट धुक्याक लागून विमान सेवा लेगीत हांगासर रद्द केल्ल्याचें आयकुपाक येता आनी गाडयांक कळाव जाल्यात. मुंबयची प्रदुशणाची परिस्थिती लेगीत चिंतेची आसा. मालाड वेस्ट आनी बोरवली उदेंतात हवेचो दर्जो निर्देशांक 300 परस चड जाला, जो खूब वायट श्रेणींत येता. उत्तर भारतांत हवा प्रदुशण त्याच बरोबर दाट धुके थंडेचे, ताका लागून बऱ्योच कठिणाई ज्यो आसा त्यो लोकांक उप्रासपाक लागिल्ल्यो आसा, खासा करून येरादारी किंवा प्रवास करतल्यांक, कारण की दाट धुक्यां खातीर प्रवास करप सध्या कठीण जाल्लें आसा. काश्मीराच्या देंगणात थंडी आनी दुप्पट थंडेचे ल्हार पातळिल्ले आसा. पूण काश्मीरांतल्या थंडसाणीचो हो आस्वाद घेवपा खातीर खासा पर्यटक हांगासर भोवसंख्येन गर्दी करतात. श्रीनगरांत पर्यटकांची गर्दी सध्या उसळून आयल्या. आमी हे फोटोंनी जे दृश्य पळयता ते डल तळ्या वयले, जंय शिकारा रायड्साचो आस्वाद घेवपी पर्यटक हांगासर दिश्टी पडटा. दाट थंडी
किंवा दुप्पट थंडी श्रीनगरात असताना लेगीत जम्मू काश्मीरात पर्यटकांची संख्या सध्या वाडपाक लागला. थंडेचो आस्वाद घेवपा खातीर हे पर्यटक भोवसंख्येन काश्मीरात पर्यटना खातीर येता आसतना दिश्टी पडटात. उत्तर भारतात जाल्यार कठीण थंडीची सामना सध्या लोक आमकां करता आसतना दिश्टी पडटा. एका सायडीन येरादारीची गचमुड्डी दाट धुक्यां खातीर जाल्यार दुसरे कडेन थंडेचे दाट धार पातळिल्ले आसतना पर्यटक जे आसात ते वेगवेगळ्या वाठारांनी थंडसाण प्रदेशांनी वचपाक पसंत करतात. सलमान खानाचो वाडदिवस आशिल्ल्या कारणान सलमान खानाच्या वाडदिवसाच्या निमतान सलमान खानाचो एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल जालो. ज्या व्हिडिओत अभिनेता सलमान खान रस्त्या वयल्यान वेगान सायकल चलयता आसतना दिश्टी पडलो. सलमान खानान आपल्या फॅन्साक खूब फावटी फीट रावपाचें आव्हान आनी प्रोत्साहन दिलेलें आसा आनी आपल्या वाडदिवसाक ताणें सायकल चलोवन तांकां अजापीत केलें. सलमान खानाचो हो व्हिडिओ ताच्या पनवेल फार्म हावजांतलो आसा. सलमान खान हाणें आपलो 60वा वाडदिवस मनोवपा खातीर एक आगळीच अदी पद्दत आपणायली. ताणें आपल्या पनवेल फार्म हावजा सावन सायकल चलयत ही भोंवडी केली. ताचे फोटो आनी व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जातात. मुंबईत लेगीत तो खूबदां अनेक वेळा सायकल चलयता आसतना दिश्टी पडला. ह्या वेळार लेगीत सलमान खान हाणें आपल्या पनवेलच्या फार्म हावजा वयल्यान सायकल रायड केली आनी आपल्या वाडदिवसाच्या निमतान फॅन्सांक आपल्या फीट रावपाचें आव्हान दिलें आनी प्रोत्साहन दिलें. गवळी वखदां विरोधांतली कारवाय चालूच आसा. पुलीस गवळी वखदां विरोधी पंगडान वर्सभरात वट्ट 159 गुन्हे नोंद केल्यात. जातूंत उत्तर गोंयांत पुलिसांनी सगळ्यांत चड 75 गुन्हे नोंद करीत 84 किलो ड्रग्स जप्त केला. जाल्यार दक्षिण गोंयांत पुलिसांनी 36 गुन्हे नोंद केल्यात. तशेंच क्रायम ब्रांचान 19 गुन्हे नोंद करीत 57 कोटी 85 लाख रुपयांचे ड्रग्स जप्त केले. तशेंच एएनसीन 28 गुन्हे नोंद करून 18 कोटी परस चड मोलाचो ड्रग्स जप्त केला. जाल्यार कोंकण रेल्वे पुलिसांनी केल्ल्या एका कारवायेंत लेगीत 8 किलोचो ड्रग्स जप्त केला. ह्या सगळ्या कारवायेंत अंदूच्या वर्सा पुलिसांनी वट्ट 233 किलो ड्रग्स जप्त केले आनी 206 जाणांक अटक केले. तातूंतले 72 जाण गोंयकार आशिल्ल्यान ही हुस्क्याची गजाल आसा. उरिल्ल्या दुबाविदां मदले 102 बिगर गोंयकार जाल्यार 32 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. अटक केल्ल्या विदेशी नागरिकां मदीं सगळ्यांत चड म्हटल्यार 10 नायजेरियन नागरिकांक अटक केल्या. गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी फाटल्या वर्सा 193 टन कोयर एकठांय केला. तातूंतल्या 87% कोयराचेर प्रक्रिया केल्या. फाटल्या 3 वर्सां कोयराचें प्रमाण वाडत चल्लां, मात ताचेर प्रक्रिया करपाचें प्रमाण उणें जालां. जाल्यार सगळ्या पालिका वाठारांत घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात अशी माहिती शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला. शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांतल्या शार वाठारांतलो 1002 TPD कोयर एकठांय जाला. तातूंतल्या 87% कोयराचेर प्रक्रिया केल्या, पूण फाटल्या 2 वर्सांत ह्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाचें प्रमाण बरेंच देंवलां. जाल्यार सगळ्या पालिका वाठारांत घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात अशी माहिती शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान उक्ताडार आयल्या. सध्या पर्वरी उड्डाण पुलाचें काम चालू आशिल्ल्या कारणान लोकांच्यो बऱ्योच गैरसोयी जावपाक लागल्या. लोकांक बरेच हाल सोंसचे पडटा येरादारी करता आसतना पर्वरी वाठारांतल्यान जर वयतले जाल्यार. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामा खातीर 2 जानेवारी 2026 ओडीपी बायपास रस्तो ते दामियान दी गोवा तशेंच कदंबा हॉटेल ते कोकेरो जंक्शना मजगती ही रस्तो येरादारी खातीर पुरायपणान बंद आसतलो. गाडयो पर्यायी मार्गा वयल्यान वळयतले असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केला. ताका लागून हे गाडयो वळोवपाचें काम चालू आशिल्ल्या कारणान उड्डाण पुलाच्या ह्या कामा खातीर ज्यो डायवर्जन केलेलें आसा ताका लागून येरादारी करप्यांक सध्या पर्वरी बरोच त्रास जाणवपाक लागल्या. ऑलिव्ह रिडली कासव हे सगळ्या कासवां मदीं चड प्रमाणांत आसता. ते सामकेच उण्या जाग्यांचेर तांतयां घालतात. टेमवाडो मोर्जेच्या दर्यादेग वाठारांत ह्या हंगामात पयल्याच खेपे ऑलिव्ह रिडली कासवांनी 99 तांतयां घातल्या. रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी कासवाच्या तांतयांक सुरक्षीतपणान सध्या दवरिल्ले आसा. देखरेखी खाला योग्य वेळ आयलो की तांकां ह्या पिलांक ते दर्यांत सोडटले.
ऑलिव्ह रिडली कासव हे सगळ्या कासवां मदीं सगळ्यांत चड दिसून येता ते सामकेच उण्या जाग्यांचेर तांतयां घालपाक पसंत करता. जशें काणकोण गालजीबाग दर्याचेर हे ऑलिव्ह रिडली तांतयां घालतात, तशेंच अंदू हांच्यांनी मोरजेम टेंबवाडा दर्या देगेचेर 99 तांतयां घातिल्ल्याचें कळटा. अँथनी रॉड्रिग्स हाणें आक्षे हांगासर अंदूय बी हजारां वयर नेकेत्रां करून लोकांचें आकर्शण ओडून घेतलें. दर वर्सा हो अँथनी रॉड्रिग्स आक्षे हांगासर कितलींशींच नेकेत्रां करून लोकांचें लक्ष केंद्रीत करता. हाकाच लागून अँथनी रॉड्रिग्स हाका लोक स्टारमॅन म्हणून लेगीत वळखतात. आपल्याक जमता ते म्हणसर आपूण भविश्यांत ही नेकेत्रां करपाची परंपरा चालूच दवरतलो असो विश्वास अँथनीन उक्तायला. लोकांक नेकेत्रां पळोवन आनंद मेळटा हेंच पळोवन आपलें मन भरून पावता अशें म्हणीत ह्या वेळार अँथनी हाणें आपली खोस उक्तायली. फेस्टिवल रापणकारांचो उत्सव मनोवया गोंयकारांचो. हैया है उत्सव फुलया रापणकारांचो. हैया है. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.